हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। गोमंतक टीव्हीच्या ह्या नव्या ऑफिसांतल्यान न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। तर सद्याक गोंयान वेगवेगळी जी कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणां आसा ती उक्ताडार येतात आनी कालूच सीएमान एक अशें स्टेटमेंट केलां। ताचे विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमी या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। 130 कोटी रुपयांचो हो जो स्कॅम आतां कोण हो जो स्कॅम केला तेणी आतां पळ काडलेली आसा आनी तेजो आतां सोद सुरू आसा। हेची पुराय बातमी तुमी सायन पेपरार बुलेटिनाक पळयत। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे संसड्यार आतां खुबशे फावटी जो उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार येता, पूण उजो कसो लागता कितें लागता हें कोणाकूच खबर ना। ह्या विशीं थंयसरल्यान MMCक विचारलें जाल्यार नगराध्यक्षाक ह्याची कांयच म्हायती ना म्हणटा, पण थंयसर कॅमेरा लायला तितून कांयच कॅप्चर जाल्लेलें ना। तेजें अशें म्हणणें आसा की थंयसर नगराध्यक्ष आहा तेजें म्हणणें आसा की दामोदर शिरोडकराचें म्हणणें आहा की हातूंत कोणें तरी उजो घालूं येता असो ताचो दावो आसा, पण अजून कॅप्चर जाल्ल्या कारणान तो आपूण कांयच सांगूं शकना म्हणटा। पण तेणें सांगलां की आतां सॅक्युरिटी आतां वाडयतलो आनी थंयसर सॅक्युरिटी गार्ड बसयतलो म्हणून। पण हेजेरूच सावयो कुतन अशें म्हटलेलें आहे की MMCची जी सुवेवस्था आसा ती इबाडलेली आसा आनी तेजे कडेन जो कोयराचो प्रश्न आसा तो सुटावो जायना। आनी हेची पुराय बातमी तुमी सायन पेपरार बुलेटिनाक पळयात। आनी तिसरी जी बातमी आमची लाटंबारसेम जे प्लॉट करता ते बेकायदेशीर आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा आनी हेका लागून तेंच्यांनी सांगलें की हांगा जे प्लॉट हे जावपाक दिवचे ना म्हटलां। ह्यो तीनय बातम्यो तुमी सायन पेपरार बुलेटिनाक पळयात। थँक्यू ऐश्वर्या। तर आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेतली। ह्या भेटीत कितें चर्चा जाल्ली ती आमी जाणून घेवया आमचो डेस्क इंच्या सुशांता कडल्यान। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज केंद्रीय मंत्री बंदर आणि जहाजबांधणी मंत्री हा जो सर्बानंद सोनोवाल ताची दिल्लीत भेट घेतली आणि ह्या भेटी वेळार ताणें मुरगांव बंदर आणि ह्या बंदराच्या वाठारान आशिल्ले जे व्हायस रिगल पॅलेस आहा ताच्या संदर्भात चर्चा केली। व्हायस रिगल पॅलेस हो ताणें पुरातत्व कडेन दिवचो, कित्याक तर व्हायस रिगल पॅलेसाची सद्याक सामकी चवथिकाय जाल्ली आसात आनी ताजी जर जतनाय घेतली ना जाल्यार इतिहासीक वास्तू सामकीच पडटली। हाचे जर पुनर्बांधणी किंवा रिनोवेशन्स केले जाल्यार पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा ती मुख्यमंत्री सावंतान सर्बानंद सोनोवाल हाचे कडेन केल्ली आहा। त्याच वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाजपाचे जे ज्येष्ठ फुडारी आसात लालकृष्ण अडवाणी हांचीय भेट घेतली। दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार कलंगुटे कांय दिसा पयलीं एका व्हिलान चोरी जाल्ली खंय आनी हे चोरये संदर्भात कलंगूट पुलिशेन DM संतोष म्हणटा त्या शिमोगा कर्नाटकाच्या नागरिकाक अटक केली आसा। ताच्या कडल्यान ज्यो किमती वस्तू लॅपटॉप घड्याळ आनी हेर वस्तू तशेंच पयशे धरून सुमार 3 लाखाचो मुद्देमाल जप्त केला। चवकशे वेळार पुलिसांक अशें कळून आयलें की हो जो चोर आसा ताचेर देशभरान वेगवेगळे कडेन गुन्यांव नोंद आसात आनी हो जो चोर आसा तो इंटरस्टेट म्हणजे आंतरराज्य ज्यो चोरयांच्यो घडणुको आसात तातूंत ताचो आस्पाव आशिल्ल्याचें कळटा। तिसरी म्हत्वाची बातमी जी रुमडामळ दवर्लेच्यान येता। रुमडामळ दवर्लेची काल ग्रामसभा जाल्ली आनी हे ग्रामसभेत जी रस्त्या कुशीक जी बेकायदेशीर जे वेवसाय करतात ताचेर चर्चा जाल्ली आनी त्याच वेळार एक निर्णय घेतिल्लो की जे रस्त्या कुशीक जे वेवसायीक बसतात तांकां काडून उडोवपाचो, कित्याक तर तांच्या खातीर येरादारेक आडखळ जाता आनी जे हे इल्लिगल एनक्रोचमेंट आशिल्ले ते आयज पंचायतीन कुशीक केले। सविस्तर तीनय बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। तर ह्यो ज्यो तिनूय बातम्यो आसा त्यो तुमकां सविस्तरान पळोवपाक मेळटल्यो। फुडली अपडेट घेवपाक हे आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन।
पिळगांवच्या रस्तो बंद आंदोलना पिळगांवचे कितलेशे दीस जाले रस्तो बंद आंदोलन चालूच आसा आनी ह्या आंदोलनाक लागून आमकां बऱ्याच अडचणीक तोंड दिवचें पडटा अशी खंत दिवचलच्या ट्रक धनी संघटनेन उक्तायला. देखून मायनींग वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकाराचे प्रश्न जाग्यार घालचे तशेंच सरकारानूय हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवांक गोशाळेत व्हरतना पंचायत तशेंच नगरपालिकांक अडचणी येता. देखून हेडपी गोरवांची सुरक्षीत येरादारी करपाक मजत करतले अशें आश्वासन पुलीस खात्यान दिल्ल्याची माहिती मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिल्या. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडेचे ह्या गोमंतक टुडेच्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. थँक्यू. तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो ज्यो आसा त्यो तुमकां सविस्तर आमच्या गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच देश विदेशांतल्यो हेर बातम्यो म्हत्वाच्यो ज्यो आसात त्यो टॉप 25 8:30 वरांचेर पळोवपाक विसरूं नाकात. तर अशें आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सांक मुजरत तुमी सबस्क्रायब फॉलो करचें आनी गोमंतक टीव्हीचे आमचे सगळे ज्यो ब्रेकिंग्स आसात ज्यो तुमचे मेरेन आमी बेगीनच्या बेगीन पावपाचो यत्न करतात ते पळोवचे. तर हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव दिप्तिका कोटकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.